बरयल्लें आसा जर तूं लीज घेतलो जायत आत जाल्यार ऑक्शन करपाक जाय आनी ऑक्शन जर तूं करतलो आनी गव्हर्मेंट समज ऑक्शन केलें आनी तें जर कॉर्पोरेशन म्हणून जर ऑक्शन घेतलो जायत जाल्यार ताका सरफेस रायट घेवपा खातीर 400 टायम्स ऑफ मार्केट व्हॅल्यू दिवचो पडटलो. सद्याचे परिस्थितीन समज तूं जेन्ना इतलें गव्हर्मेंटान अनावन्स केलें हो गव्हर्मेंटान 2018 पासून अनावन्स करता 3 म्हयन्यांनी करता म्हणून आज कितलीं वर्सां जालीं 4 म्हयन्यांनी आनी इलेक्शन्स आहा. हय रे तेकाच लागून इलेक्शनाक लागून विशय काडलेलो आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी एक स्टेटमेंट केलो की तुमी सपोर्ट करचे ना हें करचे ना हे फावटी हांव एक्टिवली अगेन्स्ट वयतलो आनी प्रोपोगंडा करतलो आनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करतलो. पूण गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फॉर्म सीएम म्हणटा आय एम फर्म ऑन दॅट इज डिफरंट. लोकांक डिसायड करून मायनिंग कॉर्पोरेशन करतलोच म्हणटा न्हू. कोण करून मरे मायनिंग कॉर्पोरेशन पूण ते सुरू करपाक जातलें काय तुजें काय तें दाखय मरे. म्हाका एक सांग म्हाका गेल्या 4 वर्सां 3 वर्सां जालीं आमकां 3 वर्सां जायत येयलीं ह्या 3 वर्सांत ऑक्शन फॉर कॉर्पोरेशन करून म्हणटाले पळय अजून पर्यंत प्रॅक्टिकल येयलें. सो बिलानूय तशें कांयच ना तर बिलान केन्ना बंद करपाचें तें बरयल्लें आहा. केन्ना बंद कर केन्ना बंद करपाचें केन्नाय बंद करपाक मेळटा असो क्लॉज आहा जाल्यार चॅक कर. चालू जावपाचें कांय क्लॉज चालू तो आतां पळय मरे ताका विचार मरे तेकाच विचार मरे म्हाका कितें विचारता. मायनिंग बेल्टाचो तुमी इतले वर्सां झगडटात हें आनी तुमकां म्हणून खबर हांव तुका आसा सांगता एक इश्यू मायनिंगाचो आसा पळय ते हे फक्त इलेक्शन गेमीक आसा आनी कांय ना. तुम्ही आज कितें घेवन येयल्ले तांकां हांव दाखोवपाक? तांच्या कोणा कडेन येना म्हाजी दुसरी मिटींग आशिल्ली म्हाजी शिदादी गोवाची वर्करांची मिटींग आशिल्ली म्हणून हांव येयला. हांव हे हांगा मिटींगेक येवना. सो फायनली परिस्थिती कितें जातली तर इलेक्शनाक टायमार मार पडोंक शकता मार पडोंक शकता. आय डोंट नो ते लोकांक आनी तूं मातसो ते वेळान भोव आनी बरे लोकांचे इंटरव्यू घे सो इट विल फार बेटर दॅन दॅट. ओके थँक्यू. बरें.